आपण MLA असल्या मागीर कोणीच हे करूंक ना, नावेली मतदार आणि बनावली मतदाराचो कोणीच विकास करूंक ना अशें म्हणटात. तुमचे हेच्यावर एक कितें आसा? चर्चिल जेन्ना निवडून येयलो त्याच्या नंतर आवर्तान निवडून येयलो, त्याच्या उपरांत लुईजीन फाल्यार निवडून येयलो आनी त्याच्या उपरांत आतां हांव निवडून येयला. गेली 10 वर्सां आनी फुडली 3 वर्सां 13 वर्सां जालीं चर्चिल ह्या मतदारसंघात ना. चर्चिल जे कितें म्हणटा ते म्हाका दिसता चर्चिल खंयच्या अर्थान म्हणटा तें कळना. म्हणजे गेल्ले 2 आमदार आनी आतांचो आमदार हो न्हिदला अशें तेजें म्हणणें आहा काय कितें? कारण आमी हांगा लोकां खातीर काम करता, प्रत्येक पंचायतींचे विशय आहा ते आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करता आनी आमच्या नावेली मतदारसंघाचे प्रत्येक रस्तो पळोवपाचे तुमी सामके हॉटमिक्स आसा रस्ते, प्रत्येक सेवरेज सिस्टम आमची सामकी सुदारलेली आहा, जावं आमचे गटर सिस्टम सुदारलेली आहा आनी विविध सरकारच्यो योजना ते लोकां मदीं पावोवपाचे आमी प्रयत्न करता. आनी चर्चिलान जर तो विधान केला जाल्यार म्हाका कळना कित्या खातीर म्हटला. जर चर्चिलान जर इतलो डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार चर्चिल त्या टायमार कित्याक पडलो तर? चर्चिलान तेन्ना तो विकास केला ताका लोक परतून निवडून दिता आसलेले. चर्चिलान त्याच्या उपरांत चर्चिल निवडूनच येवना, मागीर तो बाणावले उबो रावलो, बाणावले निवडून येवन आता. तर चर्चिलान चिंतपा जाय की दुसऱ्याचेर आरोप करच्या पयलीं मातशें तेणे विचार करून आरोप करप. हेल्थ सिस्टमाचें कशें आहा नावेल्यान आतां? म्हणजे हेल्थ सेंटर कितें नवें आहा दुसरें कितें? हेल्थाचें आमचें बरें काम चलता. आमचे गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री जावं आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, म्हाका दिसता आमी बाकीच्या राज्या पेक्षा आमच्या गोंयांत कितलेशे हेल्थ सुदारणा आमी जाल्ले कडेन आसा. आमचे बरो ट्रिटमेंट हांगा मेळटा. आमी आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार आमी पळयता आमी की इतले सुंदर क्लीन अशें आनी प्रत्येकाक लोकांक तें ट्रिटमेंट बरो मेळटा. हांव इलेक्शनाच्या निमतान महाराष्ट्रान जावं हांव कर्नाटकान जावं आंध्र प्रदेशात सुद्दां हांव गेल्लो आनी थंयची हेल्थ सेंटराची परिस्थिती आनी आमचे गोंयचें खूब डिफरंट आहा, कितलेशे पटीने आसा. आनी आमचे गोंयांत प्रत्येक हितून आमी फुडें आसा. आमी जावं शिक्षण मळार जावं हेल्थ सेंटरच्या मळार डेव्हलपमेंट करपाच्या मळार आमी खूब आमचे डबल इंजीन सरकार जावं आमचे मोदीजी आनी आमचे गोंयांत आमचे प्रमोद सावंतजी यांच्या नेतृत्वा खाली आमी बरें काम चालू आसा. आनी त्या खातीर परत सरकार हो BJPचोच जाता. हेजें कारण एकूच आसा की BJP म्हणजे डेव्हलपमेंट करपी, BJP ही पार्टी विथ डिफरन्स आसा म्हणून लोक परत BJPक निवडून दिता. ह्या नावेली मतदारसंघात सुद्दां आमी एक इतिहास घडयलो. म्हाका लोकांनी आमदार म्हणून दिले कारण आमी ह्या मतदारसंघात विकास सुद्दां केल्ले कडेन आसा. जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री पयलींचो आदलो मनोहर पर्रीकर आसलो तेजे सुद्दां नावेलीन आमकां तेंचे खूब सहकार्य आसलेलें. ह्या खातीर नावेलीन आयज आमी ह्या मतदारसंघात जिखपाक शकले कारण लोकांक खबर आसा खंयची पार्टी बरें काम करता, कोण बरें डेव्हलपमेंट करता, कोण बरें स्किमी हाडटा आनी कोण आमच्या गोंयांत सुदारणा हाडटा. आयज तुमी पळयता गोंयभर 4 लेन 6 लेन रोड जाल्या. आमी जेन्ना मडगांवसून जेन्ना पणजे वयताले आमकां 2 वरां लागताली. ब्रिजाचेर आमी आडखळ उरताले. आयज हांव 30 मिनटां भितर पणजे पावता. हो डेव्हलपमेंट जाल्ले कडेन आहा. ल्हानशा गोंयांत आमच्या 2 एअरपोर्ट जाल्ले कडेन आसा. हो डेव्हलपमेंट आसा. सो म्हाका दिसता आमी खूब फुडें आसा आनी आमी प्रत्येक जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिले आमी प्रत्येक लोकां खातीर आमी वावरता. आमी कसलो भेदभाव न करता. म्हाज्या मतदारसंघात 5 पंचायती येता. तळावली, नावेली, आकेबाज, रुमरांबळ, दवल्ली आनी दवल्ली तिकारपाल. सगळ्या लोकांक घेवन वता. एकदां आमी निवडून येयले की आमी सगळ्या लोकांचे आमी कसलोच भेदभाव न करता काम करता आनी म्हाका दिसता आमी जाता तितलो बरें काम करपाचो प्रयत्न करता. जर काही विकास समज खंय जावपाचो आसा जाल्यार प्रत्येकान पंचायत जावं लोकप्रतिनिधी कोण आसा, कोण सोशल वर्कर आहा, कोण एक्टिविस्ट आहा, तेणे आमच्या नदरे मुखार हाडून दिवपाचें. आमी अवश्य तें काम करतले. म्हाका मुख्यमंत्र्याचो बरो सपोर्ट आसा. कसलें काम घेवन गेलो जाल्यार मुख्यमंत्री केन्ना ना म्हणना. सो आमचे पंचायती बरें काम करता. आमच्यो पंचायतीचे सरपंच बरें काम करता. गव्हर्मेंट फंड्स आहा तो बरो युटिलायज करता. आनी आमी पळयता की गार्बेज सुद्दां ह्या नावेली मतदारसंघात गार्बेजीचो खूब इश्यू आसलेलो. खंय तरी आमी 50% ही गार्बेज आमी कलेक्शन करपाचो प्रयत्न जाला. आमची रुमडांबळ पंचायत गार्बेज कलेक्शन करता, आकेबाज पंचायत गार्बेज कलेक्शन करता, दवर्ली पंचायत गार्बेज कलेक्शन करता. नावेली सुद्दां बरी सुदारणा जाल्ली कडेन आहा. सो आमचे हेच्या फुडें आमी बरें आमी कितें आहा तें करून दाखयतले. हेचे इलेक्ट्रिसिटी लायन